कालच 12वीचो रिजल्ट लागला आणि आता SSC भुरग्यांचो रिजल्ट लागपाचो. SSC भुरग्यांचो रिजल्ट 25 तारखेक दवरला. पण मेच्या 25 तारखेक तो रिजल्ट जातकूच जुनाच्या 5 तारखेक त्यांचे कॉलेज स्टार्ट. भुरग्यांनी सब्जेक्ट घेवचो खंयचो, आवय बापायनी भुरग्यांक खंयचो सब्जेक्ट घेवपाक लागून हे करपाचें ना जाल्यार एक वेळार कितें जाता, आवय बापूय एक सांगता सब्जेक्ट घेवपाक, भुरगो दुसरो घेवपाक सोदता. असल्यांनी घरान कन्फ्यूज जाता, घरान झगडी जाता, भुरग्यां कडेन अभ्यासा कडेन लक्ष लागना आनी भुरगे आपल्याक जाय तशें करता. तेलंगणा तुम्ही पळयलें कितें जालां तें. 25-25, 30-30 भुरग्यांनी अशेंच जीव दिला. हे खंय तरी कन्फ्यूज जाल्या कारणान कितें तरी मार्ग वेगळो बरोबर मेळनासल्या कारणान हे अशें जाता. गोंयान मात्र तसलें करिनाका. तुमी हे लेट रिजल्ट काडून कॉलेजीचे हे आसा थंयसर करप्शन भरपूर चल्ला. ते कॉलेजीचे करप्शन करपाक तुमी हात दिता असो जाता. गव्हर्मेंटान खरें म्हणल्यार हेजेर लक्ष घालपाक जाय. कित्याक तर लेट रिजल्ट असल्या कारणान भुरग्यांक जाय तशें कितें सब्जेक्ट आसा ते घेवंक मेळना आनी मागीर रेजिडेंट सर्टिफिकेट हे सर्टिफिकेट मागीर तेंचे ते हे हाडप ते असले करून भुरगीं सामकी कन्फ्यूज जाता. भुरग्यांच्या माथ्यार सारको जून जुलय म्हटल्यार टेन्शन कसो आसता आनी जो सब्जेक्ट तांकां नाका आसता तो तांकां जबरदस्ती लादलो जाता तेंचेर. कित्याक कॉलेजीन त्या हेतून एडमिशनूच मेळना तांकां. थोडे भुरगे सायन्साक वचूंक सोदतात, ते मेरीट लिस्टाचेर हे जायना, तांकां जाय तशें जाता, थंय करप्शन जाता. दुसरे थोड्यांक आर्ट्स घेवपाक सोदतात, थोडे कॉमर्स घेवपाक सोदतात, थोडे आनी कितें घेवपाक सोदतात. असल्यांनी भुरगे कन्फ्यूज जाता. ताका लागून एक 15-20 दीस तांकां मेळत. रिजल्ट आता 12वीचो लागलो, रोखडोच जर SSCचो लागलेलो बरें जातलें असलें. भुरग्यांक मातशी घटसाण मेळटली असली न्ही. आनी आवय बापूय कन्फ्यूज जाल्ले आसा. आवय बापूय दर वर्सा कन्फ्यूज जाता. असल्यांनी भुरगीं आवय कडेन झगडटा, आवय भुरग्यां कडेन झगडटा. हेच घे आनी तेच घे. कितें स्टडी भुरग्यांक आपल्या मना सारकी करपाक दिवपाक जाय. गव्हर्मेंटान हेजेर व्यवस्थीत लक्ष घालपाक जाय. रिजल्ट 25 तारखेक दवरून रोखडीच 5 तारखेक ते कॉलेज स्टार्ट नाका, नाजाल्यार लेट तरी तेंचे कॉलेज करा. तांकां जाता तशें टायम दिया तांकां. कित्याक तो शेवटी फ्युचर आसा भुरग्यांचे. त्या फ्युचरा प्रमाणे आमी भुरग्यांक त्या भशेन मार्गदर्शन करपाक जाय. आनी कॉलेजींनी चल्ल्या करप्शन ते पळया पयलीं. प्रायवेट हेतून आनी मराठी सब्जेक्ट घे जाल्यार थोडे कॉलेज अशे आसा मराठी सब्जेक्ट घे जाल्यार दिना म्हणटा एडमिशन. कोंकणीत घ्या म्हणटा, कोंकणी घेता जाल्यार हे घेयना. कितें ना कितें तरी भानगड आसता आनी भुरगे मागीर मराठी थोड्यांक घेवपाची आसता, थोड्यांक कोंकणी घेवपाची आसता. थंय भुरग्यांचो मार बसता आनी एडमिशन मेळना. मागीर 3 लाख 4 लाख हे लाख ते लाख असले करून करप्शन चल्ला थंयसर. लिस्टान पास जाता भुरगे जेंकां 90%, 95% अशे भुरग्यांक मेळ्ळे आसा. खरें म्हणत जाल्यार तांकां हें मेळपाक जाय. ST SC हे जे भुरग्यांचे आसा तो कोटा वेगळोच आसा. गव्हर्मेंट जनरलानूय तांकां एडमिशन दिता आनी तेंचो कोटा आसा तेतूनय तांकां एडमिशन दिता. असल्यांनी कितें आसा जे भुरगे मेरीट लिस्टाचेर आसा आनी जे तांकां त्रास जाता न्ही. STचो कोटा तुमी दवरला तेतून तुमी दिया. बट जर STचो भुरगो मेरीट लिस्टान जर तो व्यवस्थीत तो 90% मार्क घेतला जायत ताका थंय एडमिशन दिवपाक गरजना. ताका आनी STन दिवपाक गरजना आनी एकट्या कोणाक तुमी STन दिवपाक जाता. पूण अशेंच खरें म्हणलें जाल्यार न्ही गव्हर्मेंटान एज्युकेशना कडेन न्ही ही अशी नाका जाली भानगडी करप जायना. स्टेबल दवरपाक जाय. भुरग्यांक जे जाय तशे भशेन व्यवस्थीत करपाक जाय. हांगा 50% मार्क घेतलेलो सुद्धा सायन्साक गेल्लो पळयला आमी. कितें तर कितें तरी तेंचे भितरले भितर लागे दिंडे तसले कितें तरी आसा. असले करून उपयोग पडटा, असले करून उपयोग पडना न्ही. खंय तरी तूं मुखार वचपा आसा खरें म्हणलें जाल्यार हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन उलयतलें. कालूच एकटी बायल म्हाजे कडेन रडटाली. ती म्हणपाली मॅडम आतां रिजल्ट इतलो फुडें दवरला, 12वीचो जालो तेन्नाच कित्याक तुमी आमकां तो दिवंक ना. हांवें सांगलें म्हाजे कडेन कितें आसा बाय. ती म्हणपाली तूं पळय न्ही आमकां आतां भुरग्यांक आमी कितें सांगलें न्ही हो सब्जेक्ट घे भुरगे चळावता म्हणटा. तूं राव गे मम्मी आमी ते कितें आसा फ्रेंड सर्कला भितर न्हू डिस्कस करता भुरगे. SSC आतां जाले ते भुरगे पास जातकूच फ्रेंड सर्कला भितर डिस्कस करता. थोडो सांगता हे घे रे आमी हे घेवया ते घेवया रे. पण जो आर्ट्स घेतल्या कितें तुमकां फ्युचराक तुमकां उपयोग पडटले. कॉमर्स घेतल्यार तुमकां कितें मेळटलें, सायन्स घेतल्यार तुमकां कशें वचूंक मेळटलें. तो रूट दाखया न्हू भुरग्याक.